8 दिसात खंय मेळटा थंय कणकुलां भरून हाडटा उदक आतां आमगे उदक कळशी घेवन उदक हाडपा टायम आसा उदक ना रे अशें कट्टेन भरून काडटा उदक ते पयलीं सावन सगळें सरकारीक सगळें खबर आसा पयलीं आमकां न्हू कितलीं 50 वर्सां दिसता आमकां उदक इतले त्रास जाले आमकां 2 वर्स उदक नासलें आनी आमकां तें उदक आमकां खंयच्यान गाडयांनी आतां रातीन उदक हाडटाले ते आमकां 2 वर्सां दिसता न्हू 3 वर्सां टाकी बांदली तेन्नाच्यान आमकां आतां उदक बरें मेळटालें जाल्यार आतां आमकां तें कळनासतना ते कावऱ्यान ते हाडच्यान कनेक्शन वयलें जाल्यार आतां आमकां तेन्ना उदक प्रॉब्लेम जालें कित्याक 4-5 दीस जाल्यार उदक आमकां सारकें येयत ना आतां ते आतां कोणा सांगून वयला येयत जाल्यार तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना आमचे कडेन कांय परमिशन कांय येयला ना म्हणटा जाल्यार आतां कोणाक सांगून थिंगा वयले आतां सावळकारांनी येयला दिसता घराक म्हणून कित्याक आमकां लोकांक दिवपाचें उदक कोणाक सगळ्यांक दिवपाचें कित्याक आमकां इतले वर्स जालें उदक नासलें आमकां तें उदक मेळपा जाय न्हू मागीर तांकां दिवपाचें दिवानीच आमी ना म्हणटा पूण आमकां मेळपा जाय न्हू ना ना कोणा सांगू ना काल सांगला हांवें काल सुद्दां फोन केलो आनी तेणे मागीर तुमी ऑफिसान पळया म्हणून सांगलें तेन्ना मागीर आतां ऑफिसान येयली ना आमचें उदक टाकयेंतल्यान वता तें एक कनेक्शन दिल्लें आसा तें आमी हें करतात आनी सॉर्ट आवट करतात कळ्ळें पूण हय त्या गांवा वतालें तें पूण आतां कितें जालें ताका आनी एक ट्रेंच हें दिली लायन दिली म्हणजे ताजे खातीर उदक मातसो फ्लो कमी जालो तो आतां आमी फाल्यां वचून सांजचे सॉर्ट आवट करतले